Hello guys, good afternoon. कशे आहे तुम्ही सगळी? हांव यहाँ बरें आहा म्हळ्यार जाताय पुरी पियर्सन प्रिन्सनागी मातसो हा जोर आनी थंडी चॉकलेट खातात कित्याक तो रावना सकयल की आंगारू घेवन राव म्हूण सांगता अशें कोत्ताय ओके. आनी जायत जाणांनी म्हाका कमेंटूय घायल्ली लायक बाबा लायक टेक केअर ऑफ पापा एंड युअर सेल्फ एंड बरें दिसलें अशें करून हें केलें म्हूण ओके. थँक्यू तुम सगलें कोण म्हाका मेसेज बी घायली तांकां. आनी सॅटर्डेचो व्लॉग संडे येतो न्हू हो हाल येतलो सो संडेचो व्लॉग मिस करनाका बरें इंट्रस्टींग आहा कितें तें कळटा तुमकां मागीर ओके. एंड आयज हांव ब्लॉगींग अशें करपा ना बेश्टी मुगे एक रेसिपी शूट केलो हांवें एक ओके. एक मसाला करीची ओके. सो तुमचो हे ती हांवें ऑलरेडी शूट करून दवरलेली सो हांव ती आतां हेच्या फाटल्यान घालता ओके. सो तुमी तरी ती लायक जाता प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनलाक कोणा सबस्क्रायब केला ते म्हाका प्लीज सबस्क्रायब कराय ओके. टील देन यूल टेक केअर एंड आयल सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय मोगासू. थँक्यू फॉर वॉचिंग. मसाला करपा न्हू हांवें एक 1.5 कांदेचो आनी थोडीशी कोथमीर आनी एक चिली अशें करून तेलां घालून मातशें भाजले ओके. आनी हेचो 3 एग उकडले. नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करूया. तेच्या पयलीं न्हू आमी हेजो पेस्ट करून घेवया ओके. इल्लेंशें उदक घालून लायक दाटसो पेस्ट करून घेवया हेजो. पेस्ट रेडी आहा म्हगेलो. आतां कुकींग प्रोसेस स्टार्ट करूया. एक हें दवरलां व्हडलें पॅन दवरलां आनी तितून आमी आतां 3 टीस्पूनशें ऑयल घालया आतां ओके. आतां पेस्ट ग्रायंड केलो न्हू तो तितून घालया आनी बरो भाजया ओके 5 मिनट्स. सो चोय जालो तो बरो भाजला. तितून आमी लायक मसालाज एड करूया ओके. सो 1/4 टीस्पून हांव चोय टर्मरीक पावडर घालता. 1/4 टीस्पून हांव चोय गरम मसाला घालता. 1/4 टीस्पून जिरा पावडर आनी 1/2 टीस्पून हांव रेड चिली पावडर घालता ओके. आतां बरें मिक्स करून घेवया. आतां इल्लेशें सॉल्ट घालया तुमगे टेस्टा प्रमाण घालया ओके. सॉल्ट ओके. ते बरें मिक्स करया बरो भाज दितो मसाला ओके. आतां तितून हांव एड कोत्ता 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट ओके. तुमकां तरी ग्रेवी जाय जाल्यार उदक एक्स्ट्रा एड करूं जाता ओके. सो हांव मातशें पातळ कोत्तोलें ओके. आनी सो आनी इल्लेशें एड कोत्ता मागीर. आनी घालता हांव तितून 1 टेबल स्पूनशें कर्ड ओके. सो 1 टेबल स्पून कर्ड आनी 1/4 टीस्पूनशें हांव कस्तुरी मेथी एड कोत्ता. आतां तें बरें मिक्स करून घेवया. सो हेचो इतली दवरया पातळ ओके. सो तितून आतां आमी तें तांतीं हांवें उकडून तीं घालया. सो तिनूय हांवें अशें करून हाफ केलें ओके. एक हेची 2 केले. सो आतां तीं घालया आमी तितून. एक घालच पयलीं न्हू सगळीं लायक तितून सॉल्ट बी ते ग्रेवी चॅक कराय ओके. कित्याक मागीर तें घालून चड हें करूं मेळपाना न्हू. सो 1-2 मिनट दवरया तें. जालें तें रेडी. सो आतां इल्लेशी कोरिएंडर घालता तितून ओके. सो हांवें कोरिएंडर एड केल्या आनी हांव इल्लीशी फ्रेश क्रीम एड कोत्ता तितून ओके. बेश्टें तेका तें डिजायन एस येवपा ओके. कित्याक पिठार चड लायक ना ती तेका लागून ओके. सो चोय रेडी आहा आमगेली ओके. एक मसाला करी. सो हेचोय हांव आतां पोतून मेळटा तुमकां एंडींग घेवप केलोलो होतो बट हांवें म्हळें थोडे शाउटआउट्स आहाय ते हांव घेतलें ओके. सो फर्स्ट वन इज गोवन कपल then world of Lavia, Venecia Goan vlogs, and Sonita Barreto, Tori Cardozo, Immaculate Fernandez, Lena Soris,
Rosina Mascarenas, Larina Martins, and Eva Braganza. So the special thank you for Venecia Goan vlogs. Okay, Venecia, thank you तुका काल ती like तुगे vlogaची मुगे channel subscribe बी कर म्हणटी सगळे सांगले. So thank you तुका. आणि तेकाय बी कोणे follow केला नाले please follow करे आणि subscribe बी करे तेका. आणि तेगे बेगीन 1K करे तेगे जावपा हाय थोडेशे उरले. Okay, so before Christmas तेगे complete करे. Okay, and please do support me as well and subscribe to my channel as well. Okay, and bye bye.